मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हे आयज मेरेन मोगो पक्षा वांगडा आसून तांणी पक्षा खातीर कामां केल्यात, मात भविष्यात ते आमच्या बरोबर आसतले काय ना ती वेगळी गजाल अशें विधान मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केले। ताच्या ह्या विधानाक लागून राजकीय मळार चर्चेक नेट आयला। गोंयांतल्या राजकारणात परतून एकदा चर्चेक वेग आयला। मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांच्या मोगो पक्षांतल्या भविष्या विशीं अनिश्चितताय निर्माण जाल्या। मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार आयज मेरेन मोगो पक्षांत आसून पक्षा खातीर ताणें भरपूर कामां केल्यात, मात भविष्यात ते आमच्या वांगडा ना जाल्यार ती वेगळी गजाल आसतली अशें मंत्री ढवळीकरान सांगले। ढवळीकराच्या विधानाक लागून जीत आरोलकर हांच्या फुडल्या राजकीय भुमिके विशीं चर्चेक उधाण आयला। एमजीपीत ताजें स्थान कायम रावतले काय वेगळो राजकीय मार्ग निवडटलो हाचेर आरती परती चर्चा सुरू जाल्या। ढवळीकरान राजकीय बदल जावपाक शकता असो स्पश्ट संकेत दिवंक नासलो तरी ताच्या विधानात पक्षाची अंतर्गत परिस्थिती आनी फुडारपणाची भूमिका कितें आसा हाचेर प्रस्न उपरासतात। येवपी काळात जीत आरोलकर हांची भूमिका आनी मोगो अधिकृत भूमिका कितें आसतली हाचेर सगळ्यांचीच नदर आसा। मांद्रे कशें आहा तुमचें वातावरण सारकें जिता बरोबर आला? जीत हो मोगो पक्षांत आसा। आतां जितान आज पर्यंत मोगो पक्षा खातीर काम केलां। आतां हेचे फुडें ताणें कितें करपाचें हांव उलोवंक शकना। एज ऑन टुडे ही इज इन एमजी पार्टी आनी तो बुजुर्ग राजकारणी आसा। ताणें म्हटलां आपूण बुजुर्ग राजकारणी आसा म्हणून, सो ही वील डिसायड हिमसेल्फ। बट यू आर रेजिंग अ क्वेश्चन मार्क आयज देखून तो आहा म्हणजे फुडें रावचो ना तो ना आज पासून हांव सांगलें जो पर्यंत आसा तो पर्यंत एमजी न्ही, ना जाल्यार गेलो ना जाल्यार ना न्ही। गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार।